मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावताच्या वॉर्डात दरड पडून व्हड फातर घरात घुशिल्ल्यान फातरापणां चिड्डून एकाक आगताक मरण आयलां. लोकांची घरां दोंगराच्या कुशीक आशिल्ल्यान तांच्या घराक सुरक्षा वणट उबारपाची गरज आशिल्ल्याचो प्रस्ताव संबंदीत कार्यालयांत दिवन पासून अजून तो प्रस्ताव तसोच आसा. गोंयकारांनी वेंचून दिल्लें सरकार गोंयकारांच्या विरोधांत वचून जायते निर्णय घेता. मात गोंयकारांच्या भलायके संदर्भात निर्णय घेवपाक सरकार वेळ कित्याक काडटा असो एक प्रस्न मुरगांवांतले लोक करतात. शेगीत पडपी पावसाक लागून दोंगराची माती कोसळिल्ल्यान ताचे बरोबर व्हड फातरूय पडले. दोंगरा कुशीकूच घरां आशिल्ल्यान थंय आशिल्ले एका घरांत फातर घुशिल्ल्यान घरांत न्हिदिल्ली वाडे वास्कोच्या एके बायलेचेर तो फातर पडून तिका आगताक मरण आयलें. आनी आवाज येयलो पयलो आमी समजलें माड पडटा म्हणून फुडलो कर 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 आवाज येवन सोमतोच घडक कर आवाज येयलो सोमतें खडप भितर कळ्ळें. हांव न्हिदलेलो बायलूच न्हिदलेली म्हणल्यार टी व्ही पळयता लायट गेलो म्हणून बेश्टी आवाज जालो म्हाका. हांव माड पडटा म्हणून हांवें असोच धरलो हात काळोख आसतना खडक घबक जालें एक उठयलें सोमतें कितें तरी पडलें गो म्हणलें उठा तुमी हेंचे चिरे आमचे कळ्ळें. तेजेरूय पडलो चेड्या मास लागलो म्हाका लागलो तकले बी कळ्ळें. आनी सोमती भायर येयली आई बी सगळ्यांक भायर काडली. मागीर पयल्या खडप ती पोंदां पडलेली तिका कांय काडपाक मेळना ती तो चेडो बोवा घालताली ती तेका भायर काडली. पयले इन्सिडंट जाल्यार 3-4 वर्सां कंटिन्यू इन्सिडंट एक एक जाता ल्हान ल्हान. सो आमी सगळे लेटर्स केले सगळे ऑथॉरिटी कंप्लेनूय दिले विथ रिगार्ड टू दीस. पूण आयज सुद्दां आमचें सेफ्टी आमचें हें जावना. सो काल बसले कडेन आमकां हें फेस करपा पडलें. एक आमची बायल आमची नेबर एक्सपायर जाली. सो आमी कितें मागता ऑथॉरिटीक एटलीस्ट तुमी आमकां सेफ्टी प्रोवायड करा एटलीस्ट रिटेनिंग वॉल नाजाल्यार कितें पूण हिंगा सेफ्टी आमकां हें करा मेन आसा. आमी सगळी ऑथॉरिटी ऑलरेडी लेटर्स दिल्ले आसा सगळे कंप्लेंट्स फायल केल्ले आसा ईच एंड एवरीथींग आमी दिल्लें आसा. आनी आमी CPकूय सांगलां की आमकां बाबा सेफ्टी मातशें हें कर म्हणून. कित्याक आतां मेन आसा ती गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज सो तेंच्यांनी एटलीस्ट येवन हांगा आतां येवन इन्स्पेक्शन केलें म्हणून जायना एटलीस्ट तुमी कितें बरें कितें करा हांगा एटलीस्ट आनी मुखार कोणाची लायफ हें जावंक जायना लॉस जावंक जायना तशें कितें सेफ्टी प्रोवायड करा आमकां आनी ऑथॉरिटी कडेन आमी कांयच मागना ओन्ली सेफ्टी. फॉलोअप करतालो तेणें PWDन सांगलें डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें तेणें ती एक दिगी लागून दवरलेली तेजी कित्याची आयनाची बेश्टे सेफ्टी कशी आनी ती एक लावन आहा म्हणून आमी दुसरी घरां सेफ जाल्या. नाजाल्यार कितें डिजास्टर जाल्यार खबर आमची अख्खी फॅमिली भितर न्हिदलेली आशिल्ली. आतां बरें म्हणून बरें आतां ते हांचे काडून उरलेले आहा. नाजाल्यार आयज आमकां कितले प्रॉब्लम जावपाचे फेस करपाक येना. गव्हर्मेंट कितें आहा 5 वर्सां जाल्या कांय एक्शन घेवपाक कोणाचें ना. करता फकत प्रोसिजर करता म्हणटा ते आतां म्हणटाले आतां फंडा म्हणटाले आतां फंडा आतां डिजास्टर कितें आहा जाल्यार आमकां बांदून दिता जाता तितले बेगीन दिता जाल्यार आमकां जाणटी घरा हाडून आमकां दवरपाक शकता. नाजाल्यार तांकां खंय व्हरपाचें कितें करपाक आमचे कडेन ऑप्शन कांय ना. आतां गव्हर्मेंटाक कितें आहा बेगीचे बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. सप्टेंबरान सेम फातर देंवलो व्हडलें खडप आनी आमच्या फाटल्यान घरा पळय घराच्या फाटल्यान बाय आहा पळय ती डॅमेज केलेली फूल. सो आमी अथॉरिटीक सांगलेलें तुमी कितें बेगीनचे बेगीन हांगा रिटेनिंग वॉल घाला आनी बेगीन कितें पॉझिटीव आमकां रिस्पॉन्सूच कांय येवना तेंचो. सो आतां हो इन्सिडंट आतां परत जाला ह्याच म्हयन्यान जाला. सो आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की तुमी बेगीनच्या बेगीन येवन कितें करपाचें थंय रिटेनिंग वॉल घालपाचें आनी आमकां पॉझिटीव हें दिवपाचें. नगराध्यक्ष नंदादीप रावत म्हणटा थंय आशिल्ल्या घराक संरक्षण वणत बांदपाचो प्रस्ताव आमदारान दिला. मात सुवातीच्या धनयान ना हरकत दाखलो दिवंक नाशिल्ल्यान तो प्रस्ताव तसोच उरला. हांवें लास्ट टायम सुद्दां डेप्युटी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केल्ली की ती एक रिटेनिंग वॉल जावची म्हणून आनी इवन आमच्या आमदाराक हांवें सांगलेलें आनी आमदारान म्हाका दिसता प्रपोजल ऑलरेडी मांडलेलो आसा थंयसर आनी खंय तरी NOC ओनर NOC खातीर थंय खंय तरी उरलेलें आसा. हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की एवरी इयर जाता म्हाका दिसता हो म्हाजो 5th इयर एज अ कावन्सिलर त्या वॉर्डान हांव आसा. म्हाका दिसता 4 वर्सां सदींच कंटिन्यूस हे अशें लँडस्लायड जाल्लेली आसा. हेजे फुडें जावची न्हू आनी असो कोणाचो जीव वयचो न्हू. तेका लागून गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता खंय तरी रिटेनिंग वॉल थंय काडपाची गरज आसा. आनी तशेंच हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की त्या फॅमिलीक गरीब फॅमिलीक तेंच्यांनी हेल्प करचो. तशें तेंचें घर म्हाका दिसता तें आतां कित्याक यूज ना तेका खंय तरी घराक प्रायम मिनिस्टर स्किमींग योजनान तेका घर बांदून दिवचें आनी तेका सद्या टेम्पररी अरेंजमेंट रावपाचो तेका करपाचो.